येता त्या डिसेंबर म्हयन्यांत आमी करपाक सोदता आनी तें म्हणजे इनॉग्रेशन ऑफ खांडेपार ब्रिज, which is a almost 18-meter width along with both bypasses towards Khandepar Opa. bypass हो इनकम्प्लीट उरला तरी आसतना लोकांच्या मागणे खातीर सबंद जे उसगांव, धारबांदोडा आणि आजूबाजूचे लोक आणि फोंडेच्यान जे त्या सायडीन वता ते लोक, बेळगांवच्यान येणारे लोक, आमचे लोक जे पणजी, मडगांव हे बेळगांव येणारे लोक, हांकां जो ओल्ड ब्रिज आसा थंय त्रास जाता आनी त्या खातीरूच खांडेपार ब्रिजाचें प्लॅनिंग जेन्ना माननीय मंत्री नितीनजी गडकरी MOST MORTH जाले त्या वेळार तांणी हो प्रोजेक्ट मुखार काडलो. खरें म्हणजे प्रोजेक्ट 2012 रेडी केल्लो आनी इट वॉज ऑन EPC, इंजिनियर प्रोक्रुटमेंट कंस्ट्रक्शन. आणि त्या खातीर ह्यातूच जे बायपास येता ते बायपास एक म्हणजे अस्नोडा, दुसरो म्हणजे दुसरो म्हणजे बिचोले, त्यानंतर मुळगांव बिचोले, त्यानंतर साखळी आणि त्यानंतर मुखार एक ल्हानसो बायपास असो करून तो खांडेपाराच्या ह्या ब्रिजार आमच्या उसगांवच्या ब्रिजार जॉईन जाता आणि उसगांव परत 4 लेन ब्रिज येता. हे सगळें केल्या नंतर म्हाका दिसता ती दळणवळण सेवा आसा ती बरे तरेन जातली आणि तसोच कनेक्टिविटी ऑफ हायवेज घेवन हांव फोंडेचो हें करपाक सोदता. कितें 2 हायवे कनेक्ट करपा खातीर तो जर जाय जाल्यार नथींग लायक इट. आमचो प्रश्न पयशांचोय सुट्टलो, तो प्रयत्न म्हजो आसा, पूण ते सगळे गोश्टी मागीर मुखार वचपाक जाय. 8 लेन ब्रिज जुवारी आणि मांडवीचोय ब्रिज 12 जानेवारी पर्यंत कंप्लीट जाता. ताचें उक्तावण जानेवारीत जाता. ते जवळ जवळ 1200 कोटी रुपया जाता. म्हणजे हे सगळें आज शक्य जालें 2 म्हणजे खातीर. एक म्हणजे माननीय मंत्री नितीनजी गडकरी आणि दुसरे मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर. हे आमी लक्षात दवरपाक जाय. साधारण 100 इंच वयर कंटिन्युअस पावस पडल्या नंतर थंय त्या खातीर रस्ते खराब जाता. आमचो रस्तो वायंडींग करपाक लोक प्रॉब्लेम करता. प्रधान आणि माननीय मंत्री नितीनजी गडकरीन एक मोठें काम आमकां केलां आणि हे मोठें काम जर आसा जाल्यार पणजेच्यान जो रोड हैदराबाद वता वाया बेळगांव, चोर्ला घाट आणि बेळगांव हो 6 लेन करपाचें थारायला. आणि हो सगळो रोड जेन्ना 6 लेन जातलो, चोर्ला घाटांत कितें जाता हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. कितले वळतार खड्डे पडटा, कितें कशें पडटा, कित्या खातीर पडटा हेंय हांवें सांगपाचें ना. पूण हें काम जेन्ना आतां चालू जातलें तेन्ना लोकांचे खुबश्यो गोश्टी आपोआप पूर्ण जातल्यो. प्रत्येक कडेन 100 स्क्वेअर मिटर असल्या कारणान तांकां आमकां कमीत कमी 20 स्क्वेअर मिटर सुद्दां दिले. प्रत्येकाक 5-5 गाडे म्हणजे दुकानां कशी मदले सगळे हय थंय आणि ताका गूड एप्रोच दवरलें आणि तांणी तें करपाकूच जाय. इवन वी वील मेक अ टॉयलेट फॅसिलिटी ताका ते करून.